स्पोर्टिंग क्लब दवर्ली पंगडान सीएसी कासावली पंगडाक 3-1 गोलान हारयलो। मडगाव एससीच्या जोडपालवान सेंट जॉन द बाप्टिस्ट दांडो खेळा मळार ट्राय मॅसिंग सर्त घडून हाडली। VM साळगावकर मेमोरियल इन्व्हिटेशनल इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत दवर्ली पंगडान सुवात मेळयली। स्पोर्टिंग क्लब दवर्ली पंगडाच्या जैतिवंतांनी रॉयसन कुलासोच्या बुटांतल्यान गोल केलो आणि स्ट्रायकर डिकॉस्टाच्या बारीक ब्रेसाक लागून 3 गोलांची आघाडी घेतली। कासावली पंगडाचे वतीन मिडफिल्डर राहुल मंगनेवारान गोल केलो, पूण ह्या पंगडा खातीर हे फकत सांत्वन आशिल्ले। कासावली पंगड 2 फावट मार्जिन उणो करपाक लागी पावलो, पूण एल्विनो फेर्नांडिसाचो शॉर्ट पोस्टाक लागून 42व्या मिनिटाक बाद जालो आणि रोखडोच सेल्विन सोरेसाचे हेडर नेटाच्या पांख्यार थीर जाल्ल्यान ताच्या समर्थकांची निरशेणी जाली। अशे तरेन स्पोर्टिंग क्लब दवर्ली पंगडान सीएससी कासावली पंगडाक 3-1 गोलान हारयलो आणि सर्तीचे फायनलीत दवर्ली पंगडान सुवात मेळयली। पळयात रंगतदार खेळी। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।